जिल्लो पंचायतीक अधिकार वाडोवन दिवचे, दक्षिण गोयच्या कलेक्टरेट बिल्डिंगेत झेडपींक मिटींग रूम वा ऑफिस दिवचे म्हणून दक्षिण गोयचो जिल्लो पंचायतीन मागणी लावन धरल्या. मडगांवांत झेडपीची बसका जाली. झेडपी क्लाफासियो डायस आनी विल्फ्रेड डिसा आमदार जाले म्हणून तांचो भोवमान केलो. फाटल्या सरकारान आमकां जिल्ला पंचायती खातीर पावर दिवपा खातीर आमी सदांच पावरा खातीर झगडटात आनी आमी प्रोसिजर करीत आसलेले. पूण आमकां फाटल्या गव्हर्मेंटान एक कमिटी काडली आनी त्या कमिटीचो चेअरमॅन जो आसा तो पंचायत सेक्रेटरी आसलो आनी तेजो सेक्रेटरी हो पंचायत डायरेक्टर, बाकीचे म्हणजे आमचे दोन्ही जिल्हा पंचायतीचे सीओ आणि अध्यक्ष अशी कमिटी काढलेली. आणि त्यांनी सांगले आमकां 2-3 राज्यांनी एक विजीट करात, त्या जिल्हा पंचायतीक त्या सरकाराचो किती पावर दिला त्याच प्रमाणे आमकां गोंयांनी पावर दितले अशें त्यांनी सांगले. त्याच्या नंतर आमी ते डायरेक्टरा कडेन कॉन्टॅक्ट केलो तेन्ना मदींच चिंतले हांगा एक गोंयांत कसं तरी फंक्शन जावपाचें त्या कारणान डिले जालो. त्याच्या नंतर मागीर कोविड लागलो आनी आमकां तेजी कांय परत रिप्लाय मेळना. हांवें डायरेक्टराक खूब फावट फोन केलो. आज आमी परत एक आमी ठराव घेतला की आमकां बेगिना बेगीन ते आमकां परत ती कमिटी परत पावर दिवचो आनी तो विजीट करपाक आमकां विजीट करून आमकां ज्या स्टेटीनी कितें आसा तें जाणून घेवपा खातीर बेगिना बेगीन आमकां परत धाडचें अशें हांव तेंचे कडेन मागता. आयचे मिटिंगेक आमकां अशें आमचें जें ऑफीस आसा तें आमी रेंटेल आसा आनी तें ऑफीस आमकां जें मिटींग घेवपाक आमकां तो हॉल आसा तो कमी पडटा. दुसरें म्हळ्यार आमी कलेक्टराक एक हॉल मागलो आनी ते कलेक्टराक आयज पर्यंत PWDच्या अंडर ते काम चलता, टेंडर जालो, तेजें काम आज पर्यंत कंप्लीट जालें ना. प्रत्येक मिटिंगेक मेंबर हेजो प्रश्न आमकां विचारतात, कारण ते जिल्हा पंचायती अंडर काम चलतालें जाल्यार हांव तें बेगिना बेगीन कशें करून घेवपाचें तें करूं शकतालो. आज म्हजे कडेन तांकां उत्तर ना, कारण जिल्हा पंचायती अंडर तें काम चलना, तें PWD अंडर चलता. आमी सरकाराक PWD मिनिस्टर जावं PWD ऑफिसरांक आमी परत रिमांयडर धाडीत आसा, पूण आजून तेजें आमकां कांय कंप्लीट काम जालां अशें कांय उत्तर मेळ्ळें ना. ऑल इंडिया पब्लीक सेक्टर 2020 क्रिकेट सर्तीत मंगळारा यजमान ONGC आनी बाकीच्यो 4 टिमी आपापल्यो दुसऱ्यो मॅची जिखल्यो. ONGCन HALक 110 रनांनी मारले. एर इंडियान MTNLक 9 विकेटींनी हरयले. ह्यो मॅची परवरी, मडगांवां आनी आले ग्राउंडार जाल्यो. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.